सगळी समर्थ सगळे पवित्र पुस्तक आणि सगळे कायदे दोन कायद्यांचेर बांदलेले आसात. व्हडल्यांतली व्हडली आज्ञा देवाचो मोग सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळे सक्तीन तुझ्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करता तसो तुझ्या पेलाचो मोग तुवें करचो. हे कायद्यावून आनी व्हडलो कायदो ना. पयलो मानामेन देवाचो मोग. वेळार जेजून देवसराक सांगले एकट्याच तुझ्या देवाक तूं मुजतलोय आनी ताची एकट्याचीच भक्ती करतलोय. आयज हीच उतरां जेजू म्हज्या भावा तुका आनी भयणी तुका आयज सांगता. Matthew chapter 4 verse 9 and 10. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान तुझे देवाक तूं बुजतलो. सगळोचो वावर ह्या वेळार फाटी दवर. सगळी तुजी चिंतना फाटी दवर. सगळो तुजो भार फाटी दवर. सगळ्या वस्तूंनी तूं गुल जाल्लो आसाय तूच फाटी दवर आनी सास्तगी पडून दुनियाच्या दुनियाक रायाच्या रायाक सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळे सक्तीन सगळे भक्तीन नमान करुया. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सुम्या मोग करता. सगळे सक्तीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मोग करता. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सुम्या मोग करता. सगळे सक्तीन सगळ्या आत्म्यान तुझो मोग करता. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सुम्या मोग करता. सगळे सक्तीन सगळ्या आत्म्यान तुझो मोग करता. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सुम्या मोग करता. सगळे सक्तीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मोग करता. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सुम्या मोग करता. सगळे सक्तीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मोग करता. देवा तुजो मोग करूंक म्हाका फावना. हांव पातकी. आवयच्या कुसवेंतान हांव पातकी. बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं आनी म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तावन तुवें म्हजो मोग केला. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो बरवसो.
तू म्हजो किल्लो तुजी सारको आनी कोण आसा आसलो आनी आसतलो हालेलुया Hallelujah. 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 सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सोम्या मुकुर्ता सगळी सक्ती सगळी सक्तीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मुकुर्ता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सोम्या मुकुर्ता सगळी सक्तीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मुकुर्ता तूच म्हजो व्हड आसरो तूच म्हजो बरवासो कोण सागर दुसरो सुम्या तुजी सारको तूच म्हजो व्हड आसरो तूच म्हजो बरवासो कोण सागर दुसरो सुम्या तुजी सारको सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सुम्या मुकुर्ता सगळे सोबतीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मुकुर्ता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सुम्या मुकुर्ता सगळे सोबतीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मुकुर्ता दुसाच्या वेळार दुखाच्या ताळा दुसाच्या वेळा दुखाच्या ताळा सोम्या तुजो आदार मागता बुजवून आशिता कुसाच्या वेळा कुसाच्या वेळा दुखाच्या ताळा सोम्या तुजो आदार मागता सोम्या तुजो आदार मागता बुजवून आशिता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सोम्या मुकुर्ता सगळे सोबतीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मुकुर्ता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सोम्या मुकुर्ता सगळे सोबतीन सगळ्या आत्म्यान तुजो मुकुर्ता तूच म्हजो व्हड आसरो तूच म्हजो बरवासो कोण सागर दुसरो सुम्या तुजी सारको कोण सागर दुसरो सुम्या तुजी सारको दुनिया पातकाक लागून संसार खाला पडलेल्या संसाराक तुवें वयर उबारून तुज्या पुतान सगळ्या मनशांक वयर उबारचे खातीर पडलेल्या मनशा खातीर तुज्या पुताक उंच खुर्सार उबारलो तो जेजू ख्रिस्त
अशें म्हणटा जेन्ना मनशाच्या पुताक ऊस भारतीत तेन्ना सगळ्या मनशांक हांव म्हजीशी परत घेतलो म्हाका एका पातक्याक एका अस्कोत मनशाक ऊर उबारचे खातीर तुझ्या पुताक तुवें कुर्सार खेळायलो तुझ्या पुतान कुर्सार मरचें पडलें आनी पातक्याक गातक्यांक अस्कोतांत सांडलेल्यान तुवें वाट दाखयली ही वाट दाखोवन तुजी काकूद आमकां दाखय दुनिया तुजी काकुदीन आमकां भोर दुनिया तुजी सुक्तीन आमकां वाडय दुनिया तुझी काकूत मागता मग सोने सुट्टा ताळीन पोट्टाना पातकान लोळटाना ताळीन पोट्टाना पातकान लोळटाना सोम्या तुझी काकूत मागता मग सोने सुट्टा ताळीन पोट्टाना पातकान लोळटाना ताळीन पोट्टाना पातकान लोळटाना सोम्या तुझी काकूत मागता मग सोने सुट्टा तू आमचो बरवसो तू आमचो सरवंडार तू आमचो वैजाचो वैज तू आमचो धीर आधार सोडवून मेळटाना बरवसो उगताना सोडवून मेळटाना बरवसो उगताना सोम्या तुजो तुका उलो मारता दिरान फुडें सरता सोडवून मेळटाना बरवसो उगताना सोडवून मेळटाना बरवसो उगताना सोम्या तुका उलो मारता दिरान फुडें सरता सगळ्या काळजान सगळ्या मोलान सोम्या करता सगळे सोबतीन सगळ्या आत्म्याक
तुझो मुकुट सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सोम्या मुकुट सगळे सुखीन सगळ्या आत्म्यान तुझो मुकुट सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सोम्या मुकुट सगळे सुखीन सगळ्या आत्म्यान तुझो मुकुट तूच म्हजो व्हडा आसरो तूच म्हजो मोरवासो कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको 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 व्हडल्यान कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको भावार्थान कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको जीवदेव आमचे सांगात साया विश्वासान कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको 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 कोण सागर दुसरो कोण तुजे सारको आले आले हालेलुया आले हालेलुया आले आले हालेलुया आले हालेलुया कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको कोण सागर दुसरो सोम्या तुजे सारको कोण सागर दुसरो
सुमिया तुझे सारखं आले 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 हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावन भयणो देवाक पुजप आनी देवाक वाखाणप हाचेवन व्हडलें आनी देणें आनी बाग ना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थोडो वेळ देवा सारके देवा बोलीन बसप आनी देवाची उतर आयकून आमच्या सांद्या सांदो तो नवसरप म्हणल्यार देवाची व्हडलें देणें आमकां. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणून जाय जाणां म्हणटात फादर म्हज्या जिवितान हें दूख कित्याक, कितें वायट केलें हांवें. फादर ही सगळीं दुखाची ल्हारां आमच्या कुटुंबान कित्याक, हे सगळ्यो पातकाच्यो ताळण्यो म्हज्या जिवितान कित्याक. आनी कोण कोण म्हणटा तुज्या मायन पातक केलें, पायन पातक केलें, शेपायन पातक केलें, हेका लागून तेका लागून तेका लागून तेका लागून जायतीं कारणां जायते सांगतात. म्हणून ती कारणां कितली लागून सोत तें हांव नको. मागीर हे दुखान कोश्टवता आसतना मागीर वेळ असो येता देव बी कोण ना. आनी एक दिसा म्हाका ओडगे आसा एक बायलेन हूंय घरांतली इमाजीस व्हेल्यो आनी रस्त्यार मारल्यो आनी तिका विचारलें आगो बाय कित्याक रस्त्यार मारल्यो म्हण लागले हूंय म्हजो देव आसलो जाल्यार म्हज्या पुताक सालवार कोत्ता आसलो. देव आसलो जाल्यार म्हज्या पुताक सालवार कोत्ता आसलो. म्हणटकीर म्हजो पुताक सालवार केलो ना म्हणटकूच देव ना हें चिंतप मनशाचें. अरे बाबा म्हज्या हांव कितलीं वर्सां आसतलो आनी हांवें ना म्हणलें आसा म्हणलें म्हूण देव देव तर ना आनी हांवें म्हणलें आसा देव आसतलो. आनी देव आसा आनी हांवें देवाक म्हणलें हांव ना म्हूण देव ना जातलो होय ना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पूण सगळे मनशां हे दूख मनशाच्या जिवितान कित्याक. पूण सूख आयलें हे म्हज्या जिवितान सूख कित्याक कोणें विचारलां तुमकां. म्हाका कोणें विचारूंक ना. हांव नको फुडाराक कोण विचारतलो जाल्यार. जाय जाणां एक आनी दोनूच न्हय हजारांनी पावटे 1000 लोकांनी विचारतात कावन्सिलींग हेका येता तेन्ना फादर म्हज्या जिवितान दूख कित्याक. पूण सूख आयलो एकूय मनीस आयलो ना फादर म्हज्या जिवितान जायते देवान सूख दिलां म्हाकाच कित्याक हें सूख दिलां अशें म्हूण एक तरी मनशान विचारचें आहलें. तुमी विचारचें हांवें विचारलां म्हूण एक तरी मनशान विचारचें आहलें. एकूय मनशान म्हाका विचारलें ना फादर म्हज्या जिवितान कित्याक हें सूख सगळें ते शेजारीच्या त्या लोकांचे हांच्या जिवितान हें सगळें दूख म्हज्या जिवितान कित्याक सूख.
कोणेच म्हाका अजून विचारलें ना. आतां घोडी हें टॉक आयकोन कोण घोडी मागीर येवन विचारीत जाल्यार ते हांव नोको. ते टॉक आयकोन विचारीत जाल्यार हांव नोको. पूण आजून सुद्दां कोणें विचारलें ना सूख म्हज्या जिवितान कित्याक. पण हे मनशाची सैम. समज तुमकां एक लॉटरी लागली 5 करोडांची. कितल्या करोडांची? 5 करोड. 5 करोडांची लॉटरी लागनाका आवय म्हाका कित्याक लागली ती, तांकां कित्याक लागूंक ना अशें म्हणटले ना. आतां ताका कित्याक लागली म्हाका कित्याक लागूंक ना. हांवें बी लॉटरी काडली वय वो ना. होय. हांवें बी लॉटरी काडली पूण ताका कित्याक लागली म्हाका कित्याक लागूंक ना. कोण म्हणटा कोणाक लागूं ना ते. आनी लागलो कितें म्हणटा अरे म्हाका कित्याक लागली ताका लागूंक जाय आहली अशें म्हणटलो लागला तो ना. म्हाका लागली पळयात हांव लकी हांव चोय कितलो हुशार तो हांव पळय हो आनी तो आनी हा. सूख येता तेन्ना देव बी कोण ना. देव बी हांव आनी दूख येता तेन्नाय बी देव बी कोण ना. हें सगळें दुखूच. पूण मनशाच्या जिवितान कित्याक हें दूख, कित्याक मनशाच्या जिवितान अस्कोतायो हें सजमूक आयज हांवें ल्हानसो एक विशय घेता तें म्हणल्यार मूळ पातोब. ओरिजिनल सीन. मूळ पातोब. मूळ पातोब आमी कोंकणी भाशेन म्हणटा आनी इंग्लीश भाशेन म्हणटा ओरिजिनल सीन. कोणें केलें? जॉनान, पेद्रून, मारियान. कोणें केलें? मनशान केलें. खंयच्या मनशांनी केलें? कुरपेकारांनी कुट्टाडकारान केलें आनी आमचेर घातलें. कोणें केलें मूळ पातोक? कोणें केलें? आदाम आनी एवेन केलें. मूळ मनशां ती. मूळ पातोक मूळ मनशान केलें. सजमलें न्हू देख पुत्रान. मूळ पातोक पयलें पातोक म्हूण येता मूळ पातोक कोणें केलें? पयल्या मनशान केलें. आनी तांकां म्हणटा आमी आदाम आनी एवेन केलें. कितें केलें तर ताणें? येद्दे व्हडलें आख्खें मनीसकूड सोकला उडोवंक कितें केलें ताणें? कितें केलें? आडवायलोलें केसो फळ तें आपोलाचें आडवाळायलें फळू हात आसून गोंगड्या लागले म्हणटात ते. थोडी म्हणटलीं आडवायलोलें फळ म्हळ्यार थोड्यांक दिसलें आडवायलोलें फळ म्हळ्यार एक भाशेचें फळ. कोण जाणा कसलें फळ म्हण तें. आपोल न्हू तो. एणें थोडे करून दाखयतात भुरग्यां बी आपोल खायलो आनी मागीर भुरगीं थोडे आपोल खायनात कित्याक तें खायलें आनी पातो केलें आनी हांवें खायलें हांव बी कितें कोत्तलें. आपोल न्हू तो. कोण जाणा कसलें फळ म्हणून. कित्याक पयत पुस्तक सांगता ते भाशेन ती बागेंत जायतीं झाडां आसलीं. कितें आसलीं? कसलीं झाडां? फुलांचीं फळांचीं रोसरोशीत झाडां. फूल ऑफ फ्लावर्स अँड फ्रुट्स. जेवण कितें आसतलें तेंचें? कितें खातालें आसतलें? आदाम आनी एव दुकराचें मांस, कोंबयेचें मांस. कितें खाता आसतलीं? गोडी ती फळां देवान तांकां रोसलीं. बरी जायतीं फळां बरी म्हूण जाणात तुमी न्हू. बेस्ट फूड इज फ्रुट्स. ही फळां खावन ती जेताले आसतलीं आनी तेतून घोडे आनी एक झाडूय रोसलें आसतलें. तें झाड देवान तांकां सांगलें हे झाडाक कितें करूं नाकात. हात लेकून जायत पडे न्हू. भुरग्यांक सांगात. हांव जायत पडे लोकांक सांगता. हांव नको हांगासून सांगलां जायत पडे हांव लोकांक कितें कितें वयर सकयल जाल्यार न्हू पाद्रीचे उलयात म्हणटा. पाद्रीचे कितें करात? उलयात. उलयना जाल्यार 2 वस्तू घडटात. ते भितर दोन न्हू हार्ट एटॅकीन मरतात थोडीं. ते उलयले जाल्यार कितें जाता तेंचें? वाफ भायर सरता. वयता भायर सरता.
उलय नाका म्हण जाल्यार न्हू कितें कोत्तात आनी उलय म्हणलें न्हू चड उलोवपा वचनात. उलय म्हण जाल्यार चड आतां तुमकां लोकांक सांगलें उलया म्हण जाल्यार न्हू आनी हांव तर भायर सरून वची न्हू कितें करूं लागतली कुचू 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 गुजू 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 खंयच्यो गाडयो खंयच्यो ट्रेनी खंयचे विमानां खंयच्यो मोटरां येतल्यो कोण जाणा एक एक भाशेन आवाज येतलो. पूण उलय म्हण जाल्यार कितें करनात उलयनाय आनी उलय नाका म्हण जाल्यार कितें करतात. आयकलां तुमी केन्ना हें भुरग्यांक सदांच सांग आरे बाबा घरा हें एका हात लायनाका हांव मुद्दम येवन मालकिऱ्याक हात लावन वयतले. चाय सायकोलॉजी वस्तू कितें सांगयता आनी चाय सायकोलॉजी भुरग्याची मानसीक हेचे प्रमाणे ताका सांगलें न्हू बाबा मोबायलाक हात लायनाका हांव भुरगो चिंता मामान मोबायलाक हात लायनाका म्हणला कितें आहा तेतून तुजे भितर कितें जाता एक एक उत्सव येता एक एक हें येता एक भितर एक मांडणी येता कितें आहा तें मामा थिंगा वचनाक म्हणलां थिंगा वचनाक म्हणल्यार कितें तरी आहा थिंगा पूण केन्ना तरी कळना आसतना कितें करुया या समज जायते वेळा हांव थोडे आवय बाबायक सांगता तें म्हणल्यार भुरग्यांक उज्याची भिरांत येता. मामी सदांच सांगता बाबा उज्याक हात लायनाका डोंट टच अ फायर पूण कित्याक हात लायनाका ताका हात लायले जाल्यार तुका उलपतलें बंद जातलें लासतलो हात हें भुरग्याक कितें जायना वचना. पूण मामीन आसतना तो येता आनी कितें करता हात काडलो जाल्यार बरो जालो नाल्यार लासून गेलो. तुजे भितर मनशाचे भितर तुका जितले पावटी तूं कोन्नाका म्हणटा तूं मुद्दम कितें करता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. हांवें तुमकां सांगलें पाद्रीचें वायट उलय नाकात वचून चड उलयतलीं म्हण हांव पद सांगता पाद्री माद्रीचें कितें उलोवपाक जाय तितलें उलयात आनी दुसरें उलयात तेच बरोबर मातशें काळीज सांबाळात केन्ना तें उलयना जाल्यार मातशें तो वाफ भितर उरतलें आनी मोन वयतलें एटॅक घेवन. बट स्पीक उलयात आनी तूं सांगलें कोणाक उलयनाका हांव म्हळ्यार परतून चड उलयतलीं. अशेंच कितें आदाम एवे सगळें घडलें जायतीं फुलां आसलीं फळां आसलीं जायतीं तीं देवान सांगलें सगळें हायात तुमी तुमच्या खाणा पोसणा खातीर. हें सगळें देवान कित्या खातीर दिल्लें तांच्या खाणा खातीर दिसलें पोसणा खातीर दिल्लें तांकां जेवपा म्हूण दिल्लें. पूण त्या झाडां भितर एक झाड आसलें कोणी एक फळां दिते झाड आसलें थोडी चड बरें दिसता आसतलें तेका मातशें कितें करनाकात. आतां कसलें झाड तें हात लायल्यार येदें व्हडलें पातोक जाता तें बाबू न्हू झाड तें फळ चड गरजेचें न्हू पूण देवाक जाय आसलें मनशान देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चल्लोलो. देव मनशाचो रोसणार जायते फावटी आवय बापायक आपलीं भुरगीं आपल्या उतरा खाल बरे वाटेन चलचीं हें दिसना ती मागीर चलो ना चलो दिसतावो दिसना. देवाकूय बी जाय आसलें मनीस आपल्या आज्ञा प्रमाणे चल्लोलो पूण हांवें ताच्या आज्ञा प्रमाणे हांवें कित्याक चलोवंक जाय. आनी एक सायड चेडवान टीव्ही फोडली कितें फोडली हांवें चेड्यान फोडलेली आयकल्ली पूण चेडवां लेगून आतां कितें फोडूंक लागल्यात हांव नको फुडाराक कितें फोडटली ती ना आय वॉन्ट टू गो आवट मामा इज नॉट गिवींग मी फ्रीडम आय वॉन्ट टू गो आवट म्हळ्यार कितें कोण चेडो येयलो 12 येयलो 12 वचपाचें आनी मामीन दार राखून रावपाचें अशें आनी वचोंक दिना म्हूण. पूण बाबा न्हू आपलीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक खालती रावप हें आवय बापायची
देवाकूय बी जाय आसलें कितें गेल्लें पयल्या मनशाक देवाक कितें रावली पूण ना ती रावली ना तांकां हे सगळ्या झाडांवून हे सगळ्या फ्रुटावून तें अदीक बरें दिसलें जायत्या वस्ती मेळ्ळ्यान तांचे घरान जायतें बरें आहा पूण ती वाखाणूंक नको कितें करूं नको घरकारा कडल्यान घरकान्नीक जायतें बरेंपण मेळटा पूण पाड पडलेलो हो म्हाकाच हो देंवचार म्हाका कित्याक सांपडलो म्हूण कोण जाणा हांव तेका काजू जावंक सोदना आहली पूण कितें करून तरी म्हजे घोंगटेक घातलो हो घरकारान बरें केलां हें घरकान चिंतिना पूण तुज्या मनान फक्त कितें उरता घरकारान कितें जाय तें जाल्लें बी आसा तेंगेत गेलो तेंगेत जेवणाक गेलो न्हू तें म्हाका पाटी आपयलो जेवणाक तेगे बायल कितू बरें रांदता तुका कित कळटा कोण वन्ना आसलो म्हूण म्हजे गुंगटे घालून धाडला म्हाका कोण तुका जायना आहलो ताका लागून म्हजे गुंगटेक पडल तूं कोण म्हणटा कितलीं वर्सां जालीं बायलें कितले त्रास काडले कितलो जेवलो कितलो हायलो कितले बावडी खंय पडलो आनी कितकोन कितले बावडी ओ विस्वासी जालो अनग्रेटफुलनेस अनुपकारी काम जाल्यान वयस मेलो अशींच कितें आदाम एवी सगळें घडलें देवान इतलीं बरीं फुलां फळां सगळें कांय त्रास नासतना तिंगा जेवंक मेळटा खावंक मेळटा पूण तांकां देवान दिल्लें बरेंपण तांकां नाका जालें आनी तांकां तें फळूच तें झाडूच कुठे तांकां चड तेंच्या दोळ्यान वचूंक लागलें आनी अशी ताणें देवाची आज्ञा मोडली हालेलुया 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 आनी ही आज्ञा मोडून कितें केलें मूळ पातक म्हळ्यार कळ्ळें न्हू देवान तांकां सांगलें हें हायनाका म्हूण तेमी कितें मुद्दम हायलें ओ थिंगा आमगे सिंगामाला आयलो कोण तो देंवचार आयलो सरपाचें रूप घेवन आनी ताणें हाल्लें हांवें कितें केलें ताणें पयलें देवाची कृपा आसली ती वगडायली कोणाची कृपा देवाची कृपा वगडायली दुसरें ती इनोसेंट आसली तें कसलें पातक नासलें भुरगीं इनोसेंट म्हणटा आमी पूण आयज जावं नको आयज आमचीं भुरगीं पळय आहा न्हू जी न्यू प्रोडक्ट वीथ अ मोबायल एंड पबजी वीथ पबजी न्यू प्रोडक्ट इनोसेंट कितलें आसतलें हांव नको पूण आदल्या काळार भुरगीं इनोसेंट म्हणटा तांकां कांय भासकोळपण नासलें तें बी ताणें वगडायलें तिसरें देवा बरोबर ती जियेतालीं आतां कोणा बरोबर जिवचें पडलें देंवचा बरोबर तांकां देंवचाची सोयरी कोतीन जिवचें पडलें हालेलुया 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 आनी एक वस्त तांच्या जिवितान आयली ती म्हणल्यार देवान तांकां स्पेशल दिल्लें तांकां कांय कोस नासले कितें नासले कोस नासले दुसरें तांकां मरण नासलें कितें नासलें मरण नासलें कोश नासले आनी मरण नासलें पूण हे पातकाक लागून तांचेर मरण आयलें आनी देवान तांकां सांगली आयकात पुस्तक तें करात उत्पत्तीचें पुस्तक 3 आवेसूर वळी 16 ते 19 कोण वाचता वाच पेज नंबर 5 बरें कोण वाचूं हें देवाचें उतर कितें कितें घडलें तांची सवयी हें पातक केल्या उपरांत हावेस 3 मेळटा वानासान पयलें पातक करता तो मनीस आनी मागीर ह्या पातकाची कितें कितें आदां सवय घडलें बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 16 to 19 येस मागीर बायलेक म्हणलें तुजे बालोंतराचे बाळंतराचे
कोस्ट हांव खूब वाडयतलो आनी कोस्टां दुखींनी तूं भुरग्याक जल्म दितली आनी तुजी बंदोबण तुका गोवा वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. जायते पावटी न्हू म्हाका थोडी मेळटा फादर म्हाका आवय जावपाक नाका, म्हाका भुरग्याक जल्म दिवपाक नाका. आनी कित्याक गो बाय, कित्याक भुरग्याक तूं आवय जावपाक नाका? आवय जावपाक जाय पूण भुरग्याक जल्म दिवपाक कित्याक? वन रिजन इज त्रास. जे पळय लेबर पेन पळय म्हणटा, थोड्यांक बाळंतराचे वेळार पळय जी पेन दूख पळय येता आनी भिरांत पळय येता ती थोडी पयली जाल्यार थोडी भुरग्याक जल्म दिवंक नाका. तांचे पयलें कितें आयलें? दूख आयलें. एवेचेर कितें आयलें? तुज्या बाळंतराचे कोश हांव खूब वाडयतलो. भुरगे बेश्टे जल्माक येना, खूब कोश पडटात. तुज्या बाळंतराची कोश हांव खूब वाडयतलो आनी कोश्टां दुखांनी तूं भुरग्याक जल्म दितली आनी तुजी वंदवण तुका गोवा वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. मनशाचें कितें आयलें? पातकाक लागून कोश आयले. मागीर वर्स 17 उपरांत दादल्याक म्हणलें, आनी हांवें आडवाळलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून जमनीचेर शिराप पडूं. जमनीचेर शिराप पडूं. शिराप पडलोली जमीन बरी पिकायल दिना. जमनीचेर आशिर्वाद पडूंक जाय. तेका लागून आमी आशिर्वाद घालता जमनीचेर. शेत रोयता आसतना कितें करता? जमनीचेर कितें करता आमी? आशिर्वाद. जमनीचेर आशिर्वाद. हे जमनीचेर शिराप पडलो. कितें पडलो? जमनीचेर शिराप पडलो. देखून बोगोर शेत रोयता आसतना, शेत नुवता आसतना, काम करता आसतना कितें करूंक जाय? जमनीचेर आशिर्वाद घालूंक जाय. मागीर सगल्या तुज्या जिवितान कोश्टांनी जमीन कामायस करून तुजें पोट भरतलोय. कसले कोश्टे पळयात. आतां आमकां हें बोर पडाक लागून जिवीतभर कितें करचें पडटा? कोश्ट जाता. पयलें आदां एक कोश करपाचे पडो नासले. सगळीं झाडां आसलीं थंयसर, सगळें आसलें, खावपाक जेवपाक सगळें आसलें. पूण आतां आदामान कोश करचे पडले. देखून दादल्यांनी कोश करूंक जाय. घराबो कितें उर काडपाक दादले कितें करतात? आनी दादल्यान करून नाल्यार कोणें मरचें पडटा? बायलान मरचें पडटा. कंटिन्यू. ती जमीन तुका कांटे खुटे आनी कोणसां उत्पन्न करतली. जमनी तुवें सगळें जमनी घात तितलें किलोवपाक ना. आतां शेत रोयता सगळें भात जाता, थोडें कितें जाता? पोल जाता, लोणणी येता. ती पयलीं घडये सगळें भातूच येता आसतलें. पण तेजी शिराप पडलो देखून तेतून आतां कांटे खुटे पोल सगळें येता. कंटिन्यू. आनी शेतांतलें तोंड तूं खातलोय. मनशान तोंड खावप गो. मनशान कितें खावंक जाय आसलें? भात. तोंड कोणें खावंक जाय आसलें? गोरवांनी. पूण मनशाक कितें खावचें पडलें? तोंड खावचें पडलें, कोश भोगचे पडले. आनी मागीर मुखार पळय. आनी तूं जमनीन परत वचो पर्यान तुज्या कपालाचो घाम वारोवन तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडटलोय. मागीर कित्याक तेच जमनींतलो तुका काडलोलो तूं धूळ आनी परत तूं धुळीन वेतलोय. मोरो पर्यंत तुवें कोश करूंक जाय. कितें बुरचे खातीर? आनी उडगा सोर देवान तुका स्वर्गार वचूंक रचलोलो. आतां तुवें खंयचें पडलें परतून? मातयेन धुलीन वचचें पडलें. मनशा तूं एश वेनसडे जेन्ना
सिनीचो बुधवार आमचेर गोबर घालता आमी आनी कितें म्हणटा हांव मनशा उडगास सोर तूं कितें धूळ धूळ आनी माती परत तूं मातयेन वेतलो हालेलुया 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 आनी अशी मनशाचेर कोश आयले अशें मनीस देवासुल्लो पयस गेलो देवान ताका धांवडान घातली ताचे बागेंतली वसात हिंगा तुमकां आयतें मेळटा तें तुमकां खावपाक जायना कळना आतां वसात कोश करा आनी खायात आनी कोश करता तेन्ना मनशाक कळटा जायत्या घरांनी न्हू भुरगीं पिड्यार जातात आनी भुरग्यांक पिड्यार करूंक चडशीं आवय बापूय कितें आसतात आवय बापूय कितें आसतात भुरगीं बरीं जालीं जाल्यार आवय बापूय आनी भुरगीं नाय बरीं जालीं जाल्यार आवय बापूयच Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावना भयणो भुरगीं पिड्यार जावंक पावतात जायते फावटी आवय बापायक लागून आनी जायतीं भुरगीं बरीं जावपाक पावतात कोणाक लागून आवय बापूय घराची बुन्याद आनी ही बुन्याद तर कोसळ्ळी घर कितें जालें कोसळ्ळें आवय बापूय पयली शाळेंत कोण आसतात इस्कॉलान कोण आसतात टिचर ही शाळा आसा पूण टिचरी नात ते शाळेचो उपेग कितें तुमी खंयचो इस्कॉलाक आहा म्हणल्यार इस्कॉलाक धाडलें इस्कॉल आहा पूण टिचरी धाडटली ना आयज आमची जायतीं घरां आसात पूण घरान टिचर ना अशीं भुरगीं कितें शिकतलीं भुरगीं बरीं जावंक आवय बापूयचो हात आसा आनी भुरगीं वायटूय बी जावंक आवय बापायचो म्हणून भुरग्यांक तांकां सांगलें पयशे समज जाय ते आवय बापूय कितें म्हणटा आनी एक भुरगो पिड्यार जालो आनी मागीर रडटा सारकी दुखानी फादर म्हाका दिसलें आमचो पूत भांगाराचो गुळो आतां म्हणजे शेणाचो गुळो पुतान समज एक 500 रुपया मागले आवय म्हज्या पुताक कांय उणें जावपाक जायना म्हणटकीर मामी काडटा आनी कितले दिता आं 1000 तुमी दिताय ती 1000 ती 5000 दिता 500 मागल्यार कितले 1000 5000 आनी 1000 मागल्यार कितले जाले तरी 10000 ना म्हज्या पुताक कांय उणें जावपाक जायना अशें जायते खोटे आवय बापूय आसात खोट्या मनशांक लागून भुरगीं पिड्यार जातात आतां ताणें 500 रुपया मागले जाल्यार आवयची आवय बापायची जबाबदारी कितें आसूंक जाय आसली 500 रुपया हे 500 रुपया दिवपाची न्हू पयली जबाबदारी कितें कित्याक जाय बाबा हे 500 रुपया कित्याक जाय तुका वय ना कॅनडा UK हा म्हणून हिंगसान पयशां धाडटा आनी पुता कांय उणी जावपा जायना हे पूत कितें करतलो अरे माये मागलो 500 रुपया कोणी कितें ड्रेस घेवपाक कितें हांव नको कितें तरी मागलो आसतलें न्हू वय ना मामीन काडल्यान दिले कितले मागीर 5000 रुपयान तो मागीर तो किंग म्हणून असो रावता तो मागीर बरे वस्तूंक तेणे पयशे घेतलोले ते मागीर वायटाक घेवंक पडले तुजे लागीं मरे हांव दिता तुका चल वच आनी असो चड शेवटी हो भुरगो ड्रग एडिक्ट जालो कातोत्ता न्हू दी 1 लाख ना कातोत्ता मागीर तशेंच आदां सगळें घडलें हे बागेन जेवता आसतना खाता आसतना ताका कांय कळलें ना आतां तेच पुताक वच सांग दिसवड्याच्या कामाक वच दिसवड्याचो रस्तो होणोक वच दिसाक 700 रुपया घे दीसभर तें काम कर त्या वतान राव
घाम वारून दी वत पडोवन दी कोश पडोवन दी आनी आख्खे 8-9 वरां काम केल्या उपरांत कितले पयशे 700 रुपया ते हिंगा थिंगा हॉलका मारून मोडटलो ना पूण कितें घडलें हांगासर देवान सगळें बरें दिल्लें आदां वेवेक तें नाका जालें रांदलोलें नाका पूण कसलें जाय सांडलोलें जाय पडलें आनी ताका लागून आदां वेवीक त्या बागेंतली वसात कोश करात बायलेचे कोश वाडयले जमनीचेर आशिर्वाद पडचे शिराप पडलो आनी आदां वेवीन मोरो पर्यंत कितें करचें कोश करचें जे तुका दुलिल्ल्यान काडला ते दुले वचो पर्यंत कितें कर कोश कर असो हो शिराप हो देवाचो आशिर्वाद घेवचे सुवातेर हे ताका एकसूरपणान वचचें पडलें हालेलुया 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 बागेंतली धांवडायली तुमी म्हजे दोळ्या मुखार नाकात तुमी अशें देंवचारां घेवन तुमी म्हज्या घरान रावूंक नाकात तें आमकां मेळटा चॅप्टर 3 वर्स 23 and 24 पळयात देव कसो तांकां बागेंतलो भायर घालता तो पळयात पूण हें करूंक ताका दिवचें न्हय सर्वेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलेलो तीच जमीन कामायस करूंक वैकुंठांतलो ताका भायर घालो हां आतां काम करूं वच आनी पळय कितले कोश करून कितें पडटा तें मागीर मनशाक असो भायर घालतोच जिविताच्या रुखाशी तो वचना जावंक उज्याची तलवार हातान घेवन वैकुंठा मुखार केरोबीक दवरले हां आतां थोड्यांक लॉस ना तें पनिशमेंट बी दिलें म्हण तांकां लॉस ना आनी परतूनच वयता आतां तांकां देवान ह्या झाडाशी गेली म्हण तांकां आतां कितें केलें कोश पडले तांकां दूख आयलें तांचेर वावर करचो पडलो गार्डन भायर उडयली तांकां जमनीचेर आशिर्वाद पडचे पडले शिराप पडलो आनी तांकां कोश करून धाडली पूण लॉज नासली परतून थिंगा वचना जावपाक त्या झाडाची वचना जावपाक थिंगा आंच बडे दवरले कितें तरसादी घेवन उज्याच्यो वचून गेला कातत्ता तुमकां म्हूण प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 पावणो तांचें पातोक विस्वाशीपण कितें तांचें पातोक विस्वाशीपण हें विस्वाशीपण पातोक ताणें आदारलें हे विस्वासी पातकाक लागून ताका हें सगळें भोगचें पडलें कित्याक हें पातोक आयलें 1-2 कारणां एक गर्व कितें आयलें तांचे भितर God. आमी म्हूण कितें उणें आम म्हूण देवा म्हूण आम पावर ना कितें अशें घडये तांकां दिसलें जाय दुसरें तांकां देवावन उदीक वयर वचूंक जाय अशें तांची पातोक आयलें आनी ती जिवितान सांडली आनी आख्खें मनीसकूड ह्या पातकान सांडयलें हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पावणो हें पातोक केलें ताणें कितलीं वर्सां जालीं मागीर कोणाक खबर आमकां कित्याक तें आमी आनी ह्या पातकाक आमकां कितें सर आमी कांय तेजी ती कोण ती आदां बीन कोण आमकांय नको आमकां हें पातोक कित्याक आमचेर कित्याक हो शिराप आमी कित्याक कोसोवचें आयज संवसार कितलीं वरां जातात कितले मनशाक मान खावंक सोदतात एक देश दुसऱ्या देशाक मारून खावंक सोदता एक धर्म दुसऱ्या धर्माक मारून खावंक सोदता एक मनीस आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक वळखनात भुरगीं आपल्या आवय बापायक वळखनात भाव भावाक वळखना भयण भयणीक वळखना कित्याक कित्याक तें चिंतात आनी पळयात
पावणू की आख्खे मनीसकूळ ह्या पातकाक लागून कितें जालें सोकलाक पडलें कित्याक आमची मुळां पाळां कोण जालीं पयलीं आमच्या आवय आनी बापूय सगळे मनीस कूळ ह्या आदाम एवे कडल्यान आयले ताका लागून सगळे मनीस कूळ खाला पडले म्हूण देवाची उतर सांगता रोमन चॅप्टर 5 वर्स 12 बागीन पावलून रोमकारान बरयली चीट 5 आविसूर वळी 12 पेज नंबर 2039 2039 वोळ बरें तर रोमन चॅप्टर 5 वर्स 12 बागीन पावलून रोमकारान बरयली चीट 12वी ओळ 5 आविसूर 12वी ओळ बरें तर एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें सजमलें न्हू कोणा उद्देशी पातक भितर सरलें आदाम आनी एवे वरवीं पातक संवसारान भितर सरलें मागीर आनी पातका उद्देशी मरण आनी पातकाचें फारीकपण पातकाचें फळ कितें जालें मरण तांकां कोश तांकां सांगलें परतून तुमी धुलीन वचो पर्यंत कितें करात काम करात डस्ट एंड रिटर्न टू डस्ट मागीर आनी अशें सगळ्या मनशांक मरण पावलें हें मरण हें कोश कितें जालें सगळ्या मनशांक आयलें मागीर कित्याक सगळ्यांनी पातक केलें सजमल्यान जायते फावटी आमच्या जिवितांत दूख कित्याक कोश कित्याक पिडा कित्याक फुडें आमच्या पुर्वजांक लागून ह्या आदाम एवीक लागून हाका उपाय कितें आतां कितें करपाचें आमी कितें करपाचें तें म्हणल्यार पावणो बातिजमा वरवीं जी कोण बातिम घेता तांकां बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं ही कृपा परतून मेळटा हांव नको तुमी केन्ना आयकलां जाल्यार बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमचें मूळ पातळ बोगसता म्हणटा आमी सजमल्या उदकाक येतालो बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमचें मूळ पातळ बोगसता देवान तांकां पयस केल्ली परतून देव आमकां कितें म्हणटा आपली कमॉन देवान तांकां धांवडायली आनी बातिजमाच्या संस्कार वरवीं परतून आमी देवाची भुरगीं जाता हालेलुया 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 पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 3 मातवाचें शुभवर्तमान 3 आविसूर वळी 17 जेजून बातीम घेतलो तेन्ना कितें घडलें आनी तेंच पेज नंबर 1770 1770 कामन बेगीन आनी अकस्मात स्वर्गार तावन एक ताळो असो गाजलो हो स्वर्ग पळ म्हणटा तो आदाम एवीच्या पातकाक लागून कितें करून दवरलो बंद करून दवरलो आनी जेजू वरवीं तो कितें जालो उक्तो जालो आनी उक्तो जावन एक ताळो आयकूंक येता कितें म्हूण तो आयकात हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादूसपण जेजूक लागून स्वर उक्तो जालो आनी बातिजमाच्या दिसाक आमी देवाची पूत आनीक दूज जावंक पावली तूं म्हजो चड आपुरबायेचो पूत ताचेर म्हजें दादूसपण आसा हाका लागून आमी
देवाची भुरगीं जावंक पावले. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया बाबूनो ती ताळणी बगोर बगोर येता. फादर पोतून पोतून ताळणी येता. कित्याक ही ताळणी मनशाच्या सैमान उत्ता. ही सैमान येता, ही पोतून पोतून पातक करची ही ताळणी येता. बाबून पळयात, बूक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 8 वर्स 21. उत्पत्तीचें पुस्तक 8वा आवयसूर वडी 21. सर्वेस्वरान तांचे शितळ स्वादीक परमोळ घेतलो. ताणें आपणा भितर म्हळें, मनशाक लागून प्रेतमेचेर हांव आनी केन्नाच सिराप घालचो ना. कित्याक बरेपणान तावन ताच्या काळजान वांकड्यो वंदावण्यो उपसतात. म्हणटूच आतां हांवें केलां तशें हे फुडें म्हजे रोसणेक हांव आनी केन्नाच नपयत करचो ना. पण टाळणी आसा वायटाची, ती मनशाच्या काळजान भितर रिगता. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया बाबणो ह्या मूळ पातकांतली 3 जाणां मूळ पातकांत जुल्मूंक नात. नाल्यार उरलेले सगळे मनीसकूड कितून जल्मले? मूळ पातकांत जल्मले. उरलेले 3 जाणां मूळ पातकांत जल्मूंक नात. कोण ती? सायबीणबाई. कोण? सायबीणबाई. व्हेरी गुड. आंकवार मारिया. आंकवार मारिया देवाच्या पुताची आवय जावंक देव तिका मूळ पातकांतली मेकळी करता आनी जल्माक काडटा. आनी ती परब आमी मनयता 8 आनी 8. सायबीणची 2 परबो व्हडल्यो 8 आनी 8. खंयचे 8 तारखेर? सप्टेंबराचे 8 तारखेर कसली परब मनयता? जल्माची परब. 8 तारखेसान धरात सप्टेंबराची आनी 9 म्हयने मेजात ती आवयच्या कुसव्यान संभोवली ती परब. केन्ना दिच्यात? डिसेंबर. कितें? 8 तारखेर. 8 डिसेंबर सान धरले जाल्यार डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट आनी सप्टेंबर कितले जाले? 9 म्हयने जाले. डिसेंबराची 8 तारीख डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर कितले जाले? 9 म्हयने जाले. एक आंकवार मारिया. दुसरो कोण? जुआं बातीस. व्हेरी गुड. कोण सांगलें? जुआं बातीस कडेन पातकान जल्मलो आसतलो जायत. पूण कोण मेळ्ळी ताका? इलिझाबेथ मेळ्ळी. सॉरी, इलिझाबेथी कोण मेळ्ळी? मावशे भयण कोण? सायबीणबाई. सायबीणबाई मेळ्ळी. आनी तुजे ती म्हणटा नोमानाची साद म्हजे कानार पडना फुडें म्हजे कुसव्या बाळकान पवित्र आत्म्यान भरलो आनी कितें मारली? उडी मारली. फील्ड विथ द होली स्पिरीट. मूळ पातक नासतना ताका जल्म कुसव्यान समरलो आसतलो तो, पूण आतां पवित्र आत्म्यान भरलो. आनी तिसरो कोण पातकान जल्मोंक ना? जेजू. तांकां तिगांयकूय मूळ पातक लागले ना, पूण आमकां सगळ्यांक मूळ पातक लागले. पूण बातिस्मा वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळी. हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. दुनिया आमचो आत्मो तुका ताणेला.
मनशाचो आत्मो तुका भुकेला. तुवें मनशाक रुसलो पूण पातकाक लागून आमी पयस गेली. आयज वतून तुजेशी आमी येता. आमच्या आत्म्यांक शांती समाधान दी म्हणून. Your pain for the water, so my soul long after you. You, oh Lord, are my heart desire, and I long to worship you. Answered your pains for the waters, so my soul long after you. You, oh Lord, are my heart desire, and I long to worship you. My strength, my shield. To you, Lord, may my spirit yield. You, Lord, are my heart desire, and I long to worship you. You, Lord, my shield. To you, Lord, may my spirit yield. You, Lord, are my heart desire, and I long to worship you. दुनिया तुझे विणे आम्ही जिवंक शकना. तुझे विणे आम्ही जिवंक शकना. हे वेळार तुजी सासाय आनी बोळ आमकां दी म्हण मागता. हे वेळार आख्खो संवसार तुका उबारता. दुनिया हो संवसार तानेला भुकेला जिवितान सांडला. आपल्या रुसराक आशिवून आशेता. दर एका मनशाची काळीज तुज्या मोगान भर, शांतीन समाधानान भर. हे वेळार सगळ्या दोतोरां खातीर, नर्सी खातीर, पुलिसां खातीर, आदवोगादां खातीर जे जायते मारामारी आसात, केसी आसात, एक शेजार दुसऱ्या शेजारीक जळटा तांचे खातीर, जायते फुडींगपण, जायते फुडींगपण, जायते कुण्णाटकाय, खोटेपण संवसारान आसा. ही पाळां मुळां मोडून उडयतो न्ही. कितें भाशेन पिडेन आसल्यार राख आनी सांबाळ, पिडेन आसल्यार राख आनी सांबाळ. हे वेळार कितें भाशेन मारीची भक्ती, मारीन सैतानाचे मस्तक माडयले, तशें मनशान जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून सैतानाचें मस्तक माडूंक आमकां बोळ दी. हांगासर कितें भाशेन जाय जाणां तुका सोदतलीं आसा. तांच्या जिवितान एक एक तरेचे प्रश्न आसात. ते प्रश्न हांव तुका उबारता. हे आमची कूड आनी आत्मो तुका ताणयला देव. हे वेळार हे कुडीक आनी आत्म्याक तूं शांती समाधान दी. आख्खी पवित्र सभा तूं राख आनी सांबाळ. जी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतल्यांक आशिर्वाद दी. जायते पाद्री माद्री ग्रेस्ती बाबयणां वेळ काडून देवाचे उतर परगट करतल्यांक, जायते जाणां सोंसतल्यांक, दुमाळो सोंसतल्यांक तुजें हाजीरपण दाखय.
a deer pant for the water, so my soul long after you. You, oh Lord, are my heart desire, and I long to worship you. As a deer pants for the water, so my long after you. You, oh Lord, are my desire, and I long to worship you. You alone are my strength and my shield. You alone are my strength, my shield. To you alone my spirit yield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire. You alone are my heart desire, and I long to worship you. आणि वेळा सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरून म्हणया. आमचे आमच्या बापा, बाप्पा सुरगींच्या तुझे तुझें नाव पवित्र जावं. तुझे रायस आमकां यो. तुजी कशी स्वर्गात आसा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसवटो रायस आमकां दी, आनी आमी आमची सुगोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.